देवबरो ब्रेस्तार तुम्ही बघू जन कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आसा आज परत ब्रेस्तार आयला आणि ब्रेस्तार म्हळ्या उपरांत म्हजी आनी तुमची मुलाखत जातच आसता. फाटल्या 2.5 वर्सांत हांव सुमार 250 जाणांक हांगासर आपण हाडल्या उपरांत आज मांगुरांतलो लांब दीग मनीस थंय सांगता एक भोव बरी एक दत्तेरगिरीची व्हडली एक सनद आसा आनी मंगळूरच्या वेनलॉक आस्पत्रेचो तो RMO जावन आसा. डॉक्टर जुलियन सल्दाना कळीत नातलो मनीस ना, मंगळूरचो वेनलॉक आस्पत्रेचो MD RMO सर्जन आनीक वेनलॉक आस्पत्रेंत एक काम करचें म्हळ्यार आमकां कोंकणी मनशांक भोव हेम्याची. तितलें मात न्हय, ताचें सांगता ताची श्रीमती आसा आमच्या मदें आसा डॉक्टर प्रेमा सल्दाना. येनापयांत पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट ह्याची जोडी जावन आसा ती. आनीक दोगांय कपल्स म्हळ्यार अजून एंटीक पीस मारुती काणगेन आमच्या मदें आसात. कित्याक म्हळ्यार सचे लवली ते उडासाचे एक केदाळे सांगता काणयोचे म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी एक बरो रोटेरियन दोगांय जाणां. तितलें मात न्हय, समाज सेवेंत आनी आयिल्ल्या आपणाक संपर्कांत आयिल्ल्या हर एकल्या की भोव बऱ्या रितीन एक सेवा करची, हांसोन हांसोन जाय तितली मायेत दिवची एक जोडे कोंकणी जोडे आमच्या मदें आज आसा. तांकां आमी स्वागत म्हणटना तुमकांय जाय तितले मायेत आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक मेळटली आमकां भरोसो आसा. स्वागत डॉक्टर जुलियन तुका. डॉक्टर प्रेमा तुमकांय स्वागत. तुमच्या विशयी तितलें सांगलें आमी. तुमी सांगा तुमी खंय जल्मल्यात, हांगा जर पावोंक कशें पावल्यात म्हणजे धाकटी एक स्टोरी आमच्या विक्षकांक सांगून सोडल्यार दे वील नो. डॉक्टर जुलियन तुमी सांगा. पयले सुवातेर रेमंड तुमचें एक इंट्रोडक्शन बरें जालें पळय. हांव रेमंडान सांगल्यार बरी न्ही, बट हांव एक मामूल डॉक्टर. म्हजें काम करन आमच्या रोगीक आमकां कशें गूण करचे म्हणून तें आमचें दॅट इज आवर विश. पळय एक्चुली हांव म्हजी फॅमिली म्हणल्यार माय पेरंट्स आर फ्रॉम मँगलोर. मात्र ती म्हजो डॅडी महाराष्ट्र गव्हर्मेंट सर्वीस आहल्यान पळय आमी म्हणल्यार ओट्टूक 7 जाणां भुरगीं. आमी तांकां वॉन्डरर्स म्हणटा. गव्हर्मेंट सर्वीस आनी आतां म्हणी वॉन्डरर्स कर्नाटका स्टेट हा भितर पयलें मॅड्रास प्रेसिडेन्सी आसता तो म्हजे डॅडीचो टायम. ते वेळार तमिळनाडू, केरळा, कर्नाटका म्हणून तें बरोवन नातलें मॅड्रास प्रेसिडेन्सी. कर्नाटका पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरळा, Tamil Nadu and little bit of Andhra Pradesh if I am not mistaken. That was Madras Presidency. Means a small India, South India. This is how no. Dad in first government service तशी स्टार्ट केल्ली. ताजे उपरांत स्टेट्स जायना पडन ही चोज महाराष्ट्रा. So I was born in a place called as Nagpur. Nagpur. Right. I am the 6th child out of the 7th. There's a girl after me and a sister elder to me and 4 elder brothers. Right. आता हांव सांगचें जाल्यार मँगलोर आतां हांव एकलोच आसचो. म्हळ्यार एट द एज ऑफ 1.5 years आय वॉज बॉट हियर टू मँगलोर बिकॉज म्हज्या मम्मीची पुरा फॅमिली मँगलोरूच आहली. वय म्हळ्यार म्हज्या मम्मीक त्या वेळार एक वन ऑफ द लास्ट केसीस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया. Not chicken pox, smallpox. Other smallpox is eradicated. Because now that time I believe म्हाका सांगल्या प्रमाणे हांव 6 म्हयने so they immediately rushed me to Mangalore. आनी मागीर तशेंच हांगा तुमचें शिकोण जालें पुरा. I was in throughout in Karnataka. मागीर मेडिकल कॉलेजीक खंय गेल्यात तुमी? आतां कशें जालें म्हळ्यार हांव म्हजें फर्स्ट स्टँडर्डांत हांव PUC म्हणटर सेंट लुशियस कॉलेज. A very nice college. And कशें म्हळ्यार म्हाका एक डॉक्टर जायचें म्हळ्यार कशें आयलें म्हळ्यार म्हज्या मोतीक आयलें म्हळ्यार हांव तें बरें स्कूटर बायक आनी तें बरें कांय ना म्हळ्यार. वय एक सड्डी जाल्यार सायकल दिनातले. मात हायस्कुलांत कशी एक लढाई मारन एक सायकल काडयलें. वय सायकल म्हजें घर पांडेश्वर. वय म्हळ्यार म्हज्या आंटीचें घर आनी तें तावन एक 2 kilometers डिस्टन्स मंगुता बावटा गुड्डे. तशें येताना सायकल करून येताना त्या वेळाची मेडिकल स्टुडंट्स वायट कोट घालून येताना पळोवन एक मेडिकल स्टुडंटाक अट्रॅक्ट जालो ना चेड्यांक. तशें म्हाका एक मन येयलें कित्याक म्हाका एक वायट कोट कित्याक घालूंक जायना म्हणून.
मात्र त्याला वाईट कोट कल्सो म्हणल्यार वाईट कोट कल्सो मात म्हूण चिंतिल्लें वय मात आतां सिरियस जावन आसून आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करना पडना ताका मस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हणून न्ही तें ताजेतून भायर येवन प्रॅक्टीस करतानाच म्हाका संस्कृतात काय म्हणतात गो दत्तराक वैद्यो नारायण आणि हरी नारायण म्हळ्यार देव हरी म्हळ्यार देव वय देव दातेर म्हळ्यार डबल देव वैद्यो नारायण हरी म्हणून देव न्ही आमी एक देवाचेर पातयेणी दवरून आमकां हाली नॉलेजींत एक गूण करूंक म्हणून आमी तें ट्राय करचें तशेंच आतां तुमी म्हाका विचारलें कशें प्रेरण मेळ्ळें एक आनी एक प्रेरण म्हणल्यार म्हज्या घरच्यांनी आमी एक दाक्तर जायचें म्हणून तांकांय मोहन हाडलें बरें मोहन हाडलें मेरिट स्टुडंट गी वय व्हडलो मेरिट स्टुडंट म्हणना बट आय वॉज अ मिडियोकर स्टुडंट वय बट आय वॉन्टेड इट इज अ विल फॉर मी दॅट आय शूड बी अ डॉक्टर सो आय फोकस्ड माय सेल्फ तातूंत फोकस केलें हांवें आनी म्हाका सीट मेळ्ळी MS रामैया मेडिकल कॉलेज बँगलोर वय त्याला म्हळ्यार मेडिकल कॉलेज आतांच्या बरी नात त्याला मिनिमल कॉलेजीस आसल्यो वय सो म्हजें पॉयंट तें स्टार्ट जालें फर्स्ट इयर वय गव्हर्मेंट सर्विसाक कशें एक्चुअली तुका सांगता हांव MBBS जालें इंटर्नशीप जाली तें जायना पूण म्हाका म्हळ्यार म्हजो डॅडी गव्हर्मेंट सर्विस आहलो सर्विसान तें हांव बँगलोर शिकतना म्हजी आंटी गव्हर्मेंट सर्विसान जाल्ली ती रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटांत जाल्ली देखून म्हाका एक गव्हर्मेंट सर्वीस म्हळ्यार म्हाका एक नोमनी एक इल्ली ओडणी आहली वय हें पळोवन देखून MBBS जायना फुडें पळय मस्तू मारक ओपन आसा ना वय म्हळ्यार तुवें कॉलेज जॉयन जावंक जायना वय आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट ते तेळा सिटी बारी उण्यो आहल्यो वय MD तशें हांव आनी रायट टायमार गेस्टेड ऑफिसरांक पोस्टाक आपयलें फॉर डॉक्टर्स अँड KPSसांत हांव उत्तीर्ण जावन आय जॉयन गव्हर्मेंट सर्वीस इट वॉज अ कर्नाटक पब्लीक सर्वीस कमिशन अपॉयंटमेंट फॉर मी वय डायरेक्टली एज एन क्लास 1 ऑफिसर खंय फर्स्ट अपॉयंटमेंट खंय म्हजें फर्स्ट अपॉयंटमेंट वॉज इन बेलतांगडी PHC that was a CHC that बेलतांगडी तालुका हॉस्पिटल तालुका ती काय वटलेंत तालुका हॉस्पिटल म्हळ्यार इल्लें वटलें तें म्हाका येयलें बेजार तें इनिशियलीचें आतां जें दिसता इनिशियलीचें पूर्ण शिकायचें तेला मागीर तुका आनीक बरें करूं येत वय तूं फस्टूच एक गोल्डन स्पून आनी जाल्यार तेका तें कश्ट उरल्याचें कळनात एक्चुअल मनशांक तुवें टच दवरूंक जावंक ना टच दवरूंक वय म्हळ्यार ते हडलें तसचे प्रॉब्लेम्स आनी पुरा मस्त आसतात सिटींत रिमोट एरिया त्या वेळा आमी हांगा वचपाचें जाल्यार टॅक्सीर आदिमूर जाणां बसून येवचें पोलिसांनी लेख करचे खंय जावन ते हात तुतावन ताच्या वयर कितल्यार म्हणून कंपल्सरी ₹12 कार एम्बेसेडर कार ₹12 टिकेट मंडोर वयर हात मुखाल वयर ड्रायव्हर पुरो जाणा बसून जाल्यार परत मागीर बसचे जाणा वय तो बसल्यार वय नाल्यार वयर तो दॅट इज अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स ऑलवेज दोज वर द डेज बट व्हेरी गुड डेज आय शूड टेल यू तशें म्हजी गव्हर्मेंट सर्विसान हांव गेलो ना मागीर म्हजें एक म्हळ्यार शिकूनच आसलो फॉर एंट्रन्स एग्जाम एंड ऑल दॅट मुगे अबाउट 3 years सर्वीस जायना फुडें हांव 91 जॉयन जालो 94 म्हाका फादर मुलांत एक ओपनिंग मेळ्ळें वय सो फादर मुलांत हांव MD इंटरनल मेडिसीन जावन आय जॉयन एज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट एक ब्रेक टायम आयला कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जुलियन साल्दाना आनी ताची पत्नी डॉक्टर प्रेमा साल्दाना राव आमच्या सांगता प्रेमा साल्दानाक आमी आनी कितें तिचे पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट तुमकां भारी इंट्रस्टींग आसा राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेता एक ब्रेक काण घेता स्वागत मग कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जुलियन साल्दाना RMO वेनलॉक हॉस्पिटल बँगलोरचो आनीक ताची श्रीमती पत्नी प्रेमा साल्दाना एनपा हॉस्पिटलांत ती HOD जावन आसा आनी तांच्या विशयांत सांगोंक ती आज स्टार ऑफ कोंकणी भाशेची स्टार जावन आमच्या मध्ये आसा सांगा तुमी MD सर आसल्यात मागीर खंय गेल्यात फादर बोलासन जाल्यात वय फादर मुलांत म्हणल्यार म्हणजे ते पोस्ट ग्रॅज्युएट एज अ स्टुडंट वय फ्रॉम 1994 टू 1997 वय ते करना वय वय म्हळ्यार हांवें स्पेशल गव्हर्मेंटान परमिशन काडून MD 3 years
गव्हर्मेंट आतां परमिशन काणो न्हू हां, हां, वय विदाउट पे ऑन माय ओन वय म्हणल्यार इन सर्वीस न्ही बट वय. लीन दवर न्हू वय. आय डीड माय MD एंड देन जॉइन एंड वेंट बॅक टू गव्हर्मेंट सर्वीस पाटी तुमकां खंय घाण गेलो बट हे म्हाका भटकळांत आल्लो हांगात लोकल म्हळ्यार कर्नाटका भितर कर्नाटक वय कर्नाटक आमचे म्हळ्यार कर्नाटक स्टेट केन्ना RMO जाल्यात हांव मागीर वेनलॉकाक आयलो हां. वेनलॉकाक सिनियर स्पेशलिस्ट जावन मस्त वर्सां काम केल्लें हांवें तुमचे एक्चुअल सब्जेक्ट खंयचो वॉट यू डील दे म्हणजे MD इंटरनल मेडिसिन internal इंटरनल मेडिसिन एनी मेडिसिन टू द एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीस हायपरटेन्शन हार्टाचें तुमच्या बुकलान अशें येता मेडिसिन पुरो अशें पुरेशें येता तें कन्वेयर बेल्टाचेर पळय कन्वेर एअरपोर्टांत येता पळय तेजेर गेले आमचो अण्णाप्पाय आसा ताचे मॉडर्न किचनाचे घाले स्पायस आसात अशें कन्वेयर बेल्टाचेर करेक्ट न्ही अशें घाले पॅकेट केल्ले भाई सम कन्वेयर बेटाची पॅकेटी पळयत जाल्यार काणवेत मग आमचे कन्वेयर काणी येयल्यार थोड्या फाटी शाश्वत न्हीद येता की म्हणून पूण तुमच्या बुकलान एवरीथींग गोस भाई ते म्हणल्यार म्हाका एक तुवें कन्वेयर बेल्ट म्हणून सांगलें बरें जालें म्हणल्यार लोकांक येचें मेडिकल स्टोराक वचें मेडिसीन काणया म्हणून जाता बट हांवें केदाले सांगता डॉक्टरची एडवायस नाशिल्ली दयविಟ್ಟು खंयचीय मेडिसीन ते म्हणजे एवरीथींग गोस इन युअर सुपरविजन मेडिसिन बिकॉज वॉट हॅपन्स इज मेडिसिन हॅज टू बी टेकन ओनली विथ सुपरविजन वाय नॉट विदाउट सुपरविजन तुम्ही त्याचे हेड सो दॅट इज हेड म्हणजे न्ही सिन्स वी हॅव स्टडीड अबाउट इट Why? वी कॅन गिव अ बेटर फीडबॅक टू द पेशंट एज वॉट ही रिक्वेस्ट Why? आतां एक बरो टेलर जाल्यार एक सूट कसो Why? शिंवयचो एक व्हडलोसो टेलर जाल्यार सूट कसो शिंवयचो पेशंटाक आम्ही कळना आमच्या येजमानीक उडवतो उगत बसयला सांगा तुम्ही कोडयाळकार न्हू वय हांव वय मँगलोरची आम्ही कोडयाळकर पुरा भगवंत प्रजा वय उदेंतीच्या रोमांतले सांगा तुम्ही दातेर कशे जाल्यात वय तुम्ही हांव म्हटल्या होमिओपॅथी वय, डॉक्टराची डॉक्टर धूव VT म्हणून ऐकला डिसोझाची सांगा धूव हांव. कोण डॉक्टर VT डिसोझा म्हणून फादर मुल्लाजांत चीफ होमिओपॅथीक फिजिशियन जावन आसलो तो वय खंयच्या इस्वेदार तो आतां रिटायर जाला तो हो स्टील ही वॉज वर्किंग ना पोरपोर आतां- म्हणसर. ना पोरपोर न्ही आतां एक 20 इयर्स जालीं रिटायर जावन हांव MBBS आनी MD दोनी सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बँगलोरांत केल्लें बेसीक एज्युकेशन खंय पडटा बेसीक एड्युकेशन हांगा मँगलोरांत मागीर मागीर हांगा घरांत ताल्लें हांव हॉस्टेल फर्स्ट टायम MBBSाक MBBS मागीर MD घरात आहोत वय ते सेंट जॉन्स हॉस्टेलांत ताल्लें हांव वय ते जेरोजान शिकलें जेरोजान स्कूलिंग सेंट जेरोजा मागीर PUC 2 वर्सां सेंट आग्नेस अशें तमाशा हांगचे जर गेले आनी पुरा बॉयकट करचे सड गी म्हणून वय गे मुस्तोडाची केस आय सी दे म्हाका येयलो संतोश तूं केस उणें जाल्यार बरें तुका केस धरची सोय ना म्हणून तुवें तसं केस धरची म्हजी मम्मीची लांब मनीस कदा भेटलो हां वो लांब मनीस कदा MD एंडाक वय नॉट सेम कॉलेज सेम कॉलेज न्ही आमकां अशें अरेंज वय अरेंज्ड लव्ह मॅरेज वय तशें मागीर वय ना ते लव मॅरेज जायना फुडें मागीर अरेंज करतात अरेंज जायना फुडें मागीर लव अरेंज्ड ऑटोमॅटीक लव्ह मॅरेज अरेंज लव मॅरेज ना हे तुमी सांगल्या बरी मुस्तून म्हजे कडेन विचारला तूं MS रमाय बँगलोर आहलें तें सेंट जॉन्स आहलें बिकॉज तुमची की लव मॅरेज गे म्हणून सांगलें आमचे एब्सोल्युटली नव न्ही साहेब की बस सारे ट्रायबल जाता नाका तो मोठो केला जावं पुरो मग ते कोण हांव कोण मागूत ना म्हणलें बट हाव म्हळ्यार तुमचे आतां तुमचे ते पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट म्हळ्यार आमी नॉर्मली चिंचे पॅथॉलॉजी म्हळ्यार आमचे शुगर आनी प्रकारचे एक लॅब वय पॅथॉलॉजी म्हळ्यार तुमकां धाकटेरांक घालून त्याचे मिनींग म्हळ्यार डिजीज म्हणून सो पॅथॉलॉजींत दुसरे दुसरे सेक्शन आहात एक सेक्शन आमचे ब्लड टेस्टाचे वय तातूंत सदांच मेशीन आसचें सो ते मेशीन टेक्निशियन मॅनेज करतात मागीर आनीक सेक्शन आमचे हिस्टोपॅथॉलॉजी म्हणून हिस्टोपॅथॉलॉजी आतां टू सायटॉलॉजी हिस्टोपॅथॉलॉजी म्हळ्यार तातूंत मेनली बायोप्सी तातूंत सदांच बायोप्सी म्हळ्यार एक पीस वय काडून ते 2 तरा बायोप्सी आसतात एक कालें कॅन्सर म्हणून एक डावट आयल्यार तसो एक पीस काडून ते मागीर आमी प्रोसेस करून स्लायड करून पळोवचें मागीर पळोवंक आमी ते एक्सपर्ट जायचे वय MD पॅथॉलॉजी मात्र MD पॅथॉलॉजी जायचे एक पॉयंट सांगूंक हांव इफ आय एम नॉट इंटरप्टिंग यू
आतां तुमी म्हणल्या बरी कोणी म्हाका एक 2 दिसां आदीं सांगलें ते पॅथॉलॉजी आनी टेक्निशियन म्हणल्यार डिफरन्स कालेंगी म्हणून टेक्निशियन म्हणल्यार ताका एक ते फूल बॅकग्रावंड आसना. आतां आमी ते MD पॅथॉलॉजी म्हणल्यार ते MBBS करतना आमकां एक सब्जेक्ट एनाटॉमी म्हणून आसा वय आनी पॅथॉलॉजी म्हणून एक सब्जेक्ट आसा वय देखून आमकां पॅथॉलॉजी म्हणून सब्जेक्ट आसा. MBBS इज मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड बॅचलर ऑफ मेडिसिन एंड बॅचलर ऑफ सर्जरी कळ्ळें. देखून दीस सब्जेक्ट्स आर देर देखून ते बेसिक्स आहात पळय ते पूर आमकां म्हणल्यार सेल्स आतां सेल्स कशे आसतात ते सेल्स कशे ग्रो जातात कल ते पुरा एक जनरल MBBS करतना सांगून दिता. सेल्सांक लिपिडां येता जनरल सांगून दिता देखून तेजो ऑल सॉलिड फावंडेशन एक घर बांदिल्ला बरें फावंडेशन स्ट्रॉंग ताजे वयर MD करतना तुवें स्पेशलायझेशन करचें मागीर स्पेशलायझेशन गरबांचें फावंडेशन इज MBBS देखून एक टेक्निशियनाक फावंडेशन पॅथॉलॉजी करतना तुम्ही MD करतना पॅथॉलॉजी काण गेले वय MD करतना पॅथॉलॉजी म्हणून सब्जेक्ट सर्जन काण गेले मेडिसिन काण गेले MBBS सकट सब्जेक्ट असतात. एक फर्स्ट इयरान 3 सब्जेक्ट सेकंड इयरान 4 सब्जेक्ट मागीर एक फायनल इयरांत पार्ट 1 म्हणून आसता तातूंत 3 सब्जेक्ट मागीर सकट उरले सब्जेक्ट फायनल इयरांत असतात. सो सकळचे एक्सपोज आसता मागीर आमी स्पेशलायझेशन करचें तें MD म्हणून. सो आनी तूं बायोप्सी म्हणल्यार आतां एक कन्फर्म करूंक ल्हान पीस काडचो एक कन्फर्म जाल्यार मागीर फूल ऑर्गन काडचें. फॉर एक्झाम्पल एक स्टमक कॅन्सर म्हणून जालें ते फूल स्टमक लिव्हर कॅन्सर आला लिव्हर काडचें पीस लिव्हराचो पीस काडून ते एग्जामीन करचें. सो तातूंत 100% कन्फर्म मागीर कितलें कॅन्सर स्प्रेड जाला खंय भायर आयलां गी ते ऑर्गनाचे भायर आयलां गी सकट एग्जामिनेशन करूंक दुसरे ऑर्गन्साक आतां पोटांत ग्लॅन्ड स्प्रेड जाला गी ताचे भायर येवन दुसरे ग्लॅन्ड्स म्हूण आसतात लिम्फ नोड्स थंय स्प्रेड जाला गी दुसऱ्या ऑर्गनाक स्प्रेड जाला गी ना. सो तुमच्या डिपार्टमेंटात कॅन्सराची वय आसता कॅन्सरय आसता कॅन्सर नातलें आसता एक 30-40% कॅन्सर आसता आमचें आतां वय उरलें बरें दुसरें. तुमी आतां येना पळयात आसा वय येना पळया आमचें एक येना पळय युनिवर्सिटी म्हूण डीम्ड युनिवर्सिटी डीम टू बी युनिवर्सिटी म्हूण करेक्ट टर्म. सो ऑटोनॉमस आसा बरें कितें ऑटोनॉमस दुसरें हें डीम म्हणल्यार आमी इंडिपेंडंट आमचो चान्सलर आसा मागीर रेजिस्ट्रार आसा वायस चान्सलर आसा ताचे पंदरा रेजिस्ट्रार आसा मागीर आमची कॉलेजीस आसात आमची मेनली मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड कॉलेजीस मेडिकल कॉलेज मेन मागीर डेंटल कॉलेज आसा मागीर फिजिओथेरपी नर्सिंग कॉलेज आसा मागीर आतां होमिओपॅथी आयुर्वेदा कॉलेज स्टार्ट केल्या मागीर आतां ह्या वर्सा हांव योगा मागीर नॅचरोपॅथी ते वय वय सकट मेडिकल रिलेटेड कॉलेजी आसात आमचे मागीर वय ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या सांगत आसा डॉक्टर जुलियन सल्डाना आनी डॉक्टर प्रेमा सल्डाना मुखल्या सकेन आमी तांकां इंट्रोड्यूस करूंक इतलो काड गेलो केदी व्हडली मनशां ती म्हणून तुमकां कळोवन दी म्हणल्या खातीर इतलो टायम काड गेलो राव आमच्या सांगता पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काड. स्वागत मोगेजन कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आज आमचे सैर जावन आसात डॉक्टर जुलियन सल्डाना तो वॅनलॉक हॉस्पिटलाचो RMO सर्जन आनी तो पोस्ट कितलो की इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एका आस्पत्रेंत सगळ्या डिस्ट्रिक्टाक त्या मेडिसिना विशयांत एक गायड करूंक तशें जाता. आमी कुतूहलान ताचे कडेन विचारचे सवाल अशें की एका दुबळ्यान ताच्या विसिनिटींत आसल्या एका आस्पत्रेक वचून वॅनलॉक आमचो येयचे जाल्यार म्हळ्यार आतां वॅनलॉकाक येनासतना गूण जायचे जाल्यार वॉट टेक्नीक म्हळ्यार ताणें कशें ताणें सगळें पिड्याक गूण जायचे कित्याक म्हळ्यार खासगी आस्पत्रेनी मस्तू तुका सोड मस्तू रेट हाडून म्हणटा आमचे मेडिकल कॉलेज फ्री एका जाळा हें जाल्यार प्रायवेटाक वचोंक आमकां
What is your the needy लोक persons, आस्पत्रेत तुम्ही right. एक आर एम म्हळ्यार यू आर द बेस्ट सोर्स टू टेल वॉट फ्री दे. आता ॲक्च्युली सरकाराच्या अंतू कशें म्हणल्यार पॅटर्न कसो आसा म्हणल्यार मिस्टर रेमंड ते सब सेंटर म्हणून आसतात ते म्हणल्यार बारी पेरिफेरींत आसचे ते सब सेंटर मागीर सकयल वय ते म्हणल्यार ॲक्च्युली दखतेरीत आसाना वय आतां म्हणल्यार दखतेर म्हणजे कशें दखतेरीत आसाना ते ANM गी आशा वर्कर गी एक कंपाउंडर तले असतात ते एक पुरा ल्हानशे कायलेंक पुरा पिडेंक आनी पुरा दितात टॅबलेट्स. नेक्स्ट स्टेप इज प्रायमरी हेल्थ सेंटर. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान प्रॉपर MBBS केलो दखतर आसता वय तो पळयता ती व्हडली हें जाल्यार तो ट्रीट करता तातूंत कांय प्रॉब्लेम कांय ना वय आनी ते एक 3-4 बेड एडमिशनाची आसतात ते एडमिशन करूं येता. मेडिसिना पुरो फ्री येतात की तांकां पुरो फ्री खंयचे भायर पुअर पेशंटाक भायर तर खंयचेय बरोवन दिवंक ना खाली हातांनी वचून ताणें पुरो काणगेन येवं ताजे म्हळ्यार PHC लेवलांत केली मेडिसिन्स येतात ती मात त्या लेवलार थंय कांय पयशे दिवंक ना फ्री एब्सोल्युटली कांय पयशे दिवंक नात. ते कशें म्हळ्यार PHCंत APL कार्ड आनी APL कार्डाक एक नॉमिनल 2 रुपये की 3 रुपये की 5 रुपये आसूंक पुरो वय म्हळ्यार म्हाका ते PHCचे समा म्हाका ते कितले ते 5-10 रुपये म्हाका समा नेग्लिजिबल ल्हान एमावंट नेग्लिजिबल ल्हान एमावंट आनी BPL कार्डाक ते येना ते येना देखून ते वखदां दिवचे दितात आनी ते इल्लें जाल्यार आतां डे केअर तुका आतां कसलें लूज मोशन आहा बारी वीक जाता तुका एक IV फ्लुइड घालीचें तुका एक 10-15 सुरू केल्यार सांजेर मुसर दवर न्हू मागीर घरा धाडचें चलो बी थोडे PHCंत आसात वय आनी तशें हें मागीर डिलिव्हरीज ऑफकोर्स डिलिव्हरीज कॉमन डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरीज तेय करतात PHCंत करतात. खंय म्हळ्यार आतां आमी आतां हांव म्हळ्यार PHCंत काम करना आतां एक सुमार आतां एक 20 years वयर जालीं त्या जाल्यार आतां मस्त इम्प्रुवमेंट जाला आनी चड फॅसिलिटी आनी चड मस्त चड फॅसिलिटी आसा वय इवन मेडिसिन त्या जाल्यार लिमिटेड मेडिसिन्स जाले आतां सरकारान ऑलमोस्ट एवरी मेडिसन आनी थोड्या पुटी एक संदर्भ आयला प्रायवेटान तितली मेडिसिन आमचे कडेन आसा वय वय आतां फॉर एग्जाम्पल ह्या कोरोनाक रेमडेसिवीर म्हणून एक ड्रग आसा तो नातल्या वेळार आमचे कडेन विचारला बट आमकां दिवंक जायना ते म्हळ्यार सरकारान आमकां दिवचें वय तुज्या पेशंटा मात दिवया म्हणल्यार आमचे पेशंट म्हळ्यार इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गव्हर्मेंट सो वी कॅनॉट गिव इट टू एनीबडी दॅट्स अ थिंग वय देवन तशें आतां गव्हर्मेंटाचें मस्त चेंज जाला PHC वयर डायरेक्ट तुमीच देखून आमी रिक्वेस्ट करचें पब्लिकाक मेक यूज ऑफ वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग वाय नॉट मेक यूज ते एक स्क्रीन आहा पळय ಇದು गव्हर्मेंट ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ म्हणजे काडीचे वय वय मग तुम्ही उरले काही याच्या बदला पहिले गव्हर्मेंट आस्पत्र्याक तो रेफर जायची कम वय आतां प्रायवेटी बरें न्ही म्हणना प्रायवेटी बरें आसा प्रायवेटान थोडे एडवान्स्ड चड आसा म्हळ्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तितले एडवान्स जाय जाल्यार यू मायट हॅव टू गो टू बँगलोर बँगलोरान पुरो आसा गव्हर्मेंट सायड बट बँगलोरान डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटलांत प्रायवेटान दिल्ले चड आसूं पुरो बट यू मेक यूज वॉट इज देर वॉट इज नॉट देर वी कॅन वील डेफिनेट आनी कोणाक हें सांगचें एस्पेशली दुबळ्यांक वय तांकां म्हळ्यार एक 10,000 बिल म्हळ्यार एक व्हडलें बिल वय आतां पयशे हाडल्यांक 2 लाख न्ही 3 लाख न्ही 50 लाख तांचे सेविंग्साचे धर्माक गरजेचे पडना न्ही इफ देर इज फॅसिलिटी दे कॅन गो गव्हर्मेंटाक आमी टॅक्स भरता दे आर गिविंग बॅक विथ दॅट टॅक्स आनी सेम मेडिसीन आनी फॅसिलिटीज बरी आसता देखून आतां तुमी ते जायना फुडें न्हू प्रायमरी सेंटर जायना फुडें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून आसा तो तिके व्हडलो आनी चड एडमिशन्स एक 30 बेड्स आसात मागीर तालूक लेवल हॉस्पिटल्स म्हणून आसात PHCचे उपरांत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वय तिके धाकटी तालूक जाल्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स म्हणटात ते आतां मस्त अपग्रेड जाल्यात सो दे आर नाव कॉल्ड तालूक हेल्थ सेंटर्स तालूक हेल्थ हॉस्पिटल्स वय आतां पुत्तूरची इज अ जनरल हॉस्पिटल वय बेलतांगडी इज अ तालूक हेल्थ हॉस्पिटल मूडबिद्री वय आनी एक तालूक हेल्थ हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट आसतात फिजिशियन आसता सर्जन आसता गायनोकॉलॉजिस्ट आसता वय आनी आतां सरकारान काल केलां म्हणल्यार पेडियाट्रिशियन गायनोकॉलॉजिस्ट आनी पेडियाट्रिशियन आनी गायनोकॉलॉजिस्ट कंपल्सरी जायचे म्हणून भायर जावंक जाल्यार पयशे दिवन सरकारान दवरला वय की ते म्हळ्यार गायनोकॉलॉजिस्ट डिलिव्हरीक पेडियाट्रिशियन जायचेच आनी गायनोकॉलॉजिस्ट जायचेच देखून शॉर्टेज जाल्यार सरकारान एक्स्ट्रा पयशे दिवन भायर तोंडान दवरला ते हाचेर खाण घेतात ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस देखून आतां मस्त सौकर्य दिला सरकारान आतां एक पास्ट 10 years जाता न्हू मस्त डिफरन्स आसा ते जायना आपलें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हळ्यार आतां उरली आतां कारवार आसा उडपी आसा चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा वय आतां आमचें वेर्नाड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पेशल कितें म्हळ्यार वी आर अटॅच मॅन डिस्ट्रिक्ट वी आर अटॅच KMC इज टेकिंग द टिचींग फेसिलिटीज फ्रॉम अस
आमचे पेशंट्स दे आर युजींग एंड दे आर सेंडिंग देअर स्टुडंट्स देअर स्टाफ देखून आमकां एक एडेड बेनिफीट होय, आमकां होय. चड धाकटे राहत चड प्रोफेशनल धाकटे राहत रायट अँड आवज आतां म्हणल्यार कोवीड जाल्ल्यान ते तुगे कोवीड आस्पत्री केल्या आतां परतून क्रमेण आमी दुसरें सुरू केलां ऑलरेडी मात आनी फूल फ्लेज जावना नाजाल्यार आवर इज 900 बेड प्लस हॉस्पिटल 900 बेड्डाची एक आस्पत्र कोडयाळांत आसा म्हणून कितले जाणां गोत्ता मरे एडमिशनाक कोणेय येत म्हणून आनी रेमंड तुमकां सांगचें जाल्यार मॅम हां. 900 हॉस्पिटलांत पेडियाट्रीक RAPCC ब्लॉक म्हूण आसा हां, दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स इन कर्नाटका डिलिव्हरी ल्हान भुरग्यांक वय. पिडियाट्रिक्स हां, pediatric. आमचो थँक्स म्हणाजे नारायण मूर्ती आनी तेजे मिसिसाक थँक्स म्हणाजे तांणी 10 वर्सां आदी 10-12 वर्सां आदी 5 crores ब्लॉक इन्फोसिसाची. इन्फ्लोसिस प्लस इन्स्ट्रुमेंट्स काडून दिल्यात हो वय, हो हो वय. तो एक तुमच्या रेल्वे स्टेशन लागीं तो ब्लॉक दिसता वय, तुमकां वय. तांकां एक धन्यवाद म्हणाजे म्हणून ते फ्लायओव्हराच्या हातील्या कुशेन ते वयल्यान आमी वय, पळय वयल्यान वय, बेस्ट आयडिया आनी आतां MRI आसा तांचो CT स्कॅन facilities आसा बरे आहात. वय वय आनी आतां आनी एक पुरा सामा पडल्यार आनी मुखार कॅथ लॅब स्टार्ट करचें म्हण आसा हार्टाचें ट्रिटमेंट वय, वय. वय वय आनी आतां अशें कशें म्हणल्यार BPL कार्ड होल्डर्सांक आतां आरोग्य कर्नाटका म्हण आसा होय हां. देखून आरोग्य कर्नाटका म्हणल्यार BPL कार्ड होल्डरान लायला ताका कंप्लीट फ्री ताका काही येना ताजे एक कोड आसा कोड घालचें आनी गोवमेंटाच्यान पयशे मेळटात होय ओके. आमच्या आस्पत्रेक पयशे मेळटात पेशंटाक फ्री जाता होय होय APL कार्ड असो म्हणीत जाल्यार 70% ताणें भरचें 30% आमी हां, भरचें 30% ताका डिस्कावंट आसा. 30% डिस्कावंट आसता आनी आनी कितें म्हणल्यार आतां आरोग्य कर्नाटकाची विशिश्ट बरें कितें म्हणल्यार आतां आमचे कडेन पळय फेसिलिटी ना म्हूण जाल्यार आमी एक रेफरल फॉर्म म्हूण आसा ताका कोड घालून आमी दिल्यार यू कॅन गो टू एनी एम्पॅनल्ड प्रायवेट हॉस्पिटल हो हो आनी एम्पॅनल्ड प्रायवेट हॉस्पिटल ऑल मेडिकल कॉलेजीस मेंगलोरचे आसात वय. वेल नोन हॉस्पिटल्स आसात वय. थंय गेल्यार ताका थंय कांय पेमेंट दिवंक ना ते कशें तुमकां हांगा म्हळ्यार आतां हांव APL जाल्यार हां. हांव आतां APL जाल्यार तुमी थंय दिवचे 30%. वय वय APL कार्डाचें जाल्यार तुका तांचे त्यान तूं 70% त्या आस्पत्र्याक येता वय आनी 30% तुका मेळटा तुमच्या पर्यंत तुवें फॅसिलिटी 70% वय 70% ते APLच्या मनशान वय, दिचे वय. 30% त्या आस्पत्रेक गव्हर्मेंट भरता उरल्या आस्पत्रेन 10% 5% डिस्कावंट आसता म्हळ्यार तुमचे 30%. बट ते APLक आमी गव्हर्मेंटांनी फोकस करची BPL सायड BPLाक फ्रीत. BPL कंप्लीट फ्री कंप्लीट आतां फॉर तुम्ही एक्झाम्पल धाडल्या कोणाक ट्रीटमेंट करूंक जायना गिना तांणी म्हणूंक ना ना त्यांनी काणीचे एम्पॅनल हॉस्पिटल काणीचे काणगेचे. वय ते काडून करतात नाही म्हणून नाही मग थोडे काय प्रॉब्लेम म्हणल्यार ICU आसानात फूल जावन आसता हो. ते जाल्यार ती प्रॉब्लेम शिवंक पुरो हांव नाही म्हणना That is एक लिमीट आसता पळय That is the issues. वय. ते नाही, वय. हा, आणि- but there is a facility by government. आणि तुम्ही पहा थंयचे नात हो. वेनलॉक हां, इज फेड बाय हां. आमचे दक्षिण कन्नडचे न्ही चड येवचे कारवार फुल अप टू कारवार हो एणे अप टू दावणಗೆರೆ हां. एणे केरळा कांजंगाड तावन आनी तेणे हासन तावन आनी आमकां मैसूर तावन बेंगलोर तावन इल्ले आसात बट इल्ले ಒಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು मुजी आस्पत्रे म्हणून आमी हें करचें न्ही एक्चुअली हॅव गॉट पेशंट्स मैसूर ತಗೊಂಡು ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ ಕಾಲ म्हणतात ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೇರ್ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಾನಿ ಸಂಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ that is a credit for you. and it statistics shows how many are coming from outside. हो एक ब्रेक काढूया कोंकणी भाषेतले तर या कार्यक्रमाचा आमच्या पदाचा डॉक्टर जुलियन सल्डाना वेनलॉक आस्पत्रे RMO आणि ताची पतीण रेमा सल्डाना आमच्या म्हणजे आसात राव आमच्या सांगात कडेच्या एक सेक्शनात आम्ही तुमकां आनीक इम्पॉर्टंट थोड्या विशयी सांगू आसा एक ब्रेक काडून घेता एक ब्रेक. स्वागत मग कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचो एक अनाउन्समेंट हांवें केदाळे तुमकां करचें आसा हर एक ब्रेस्तारा हे कोंकणी भाशेंतले एकत्र कार्यक्रम आमी करता हर एक आयतारा दीस 11 ते 12 म्हणसर आमी मारू प्रसार करता आनी हर एक ब्रेस्तारा एका नव्या विशया वयर एका नव्या व्यक्तीक तुमकां माहितदार जो कितें आसा तांकां आमी आपणान हांगासर बसयता तुमच्या पैकी
वीक्षकां मोयकी मस्त जाणांक तुमकां कळीत आसता असल्या मनशाका पयल्यार आमकां नॉलेज मेळटा ती नॉलेज शेअर करूंक जाता म्हणून तुमी म्हाका इन्फॉर्म करी हांव रेमंडी करून आतां कोडे केदाळय तुमी म्हाका इन्फॉर्म करियेत म्हजें नांव आनी म्हजें नंबर स्क्रॉल जाता तुमी ते पळोवन नोट करून काडून घेवन केदाळय म्हाका संपर्क करियेत आनी तुमी हांगासर येवयेत आनी तुमचें टॅलंट तें कृशीचें जावं दी या दागतेरगिरीचें जावं दी या खंयच्या एक ऑफिसरांत आमचे सांगता मस्त ऑफिसांनी कोंकणी मनीस खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंट आसात आनी विशिश्ट रितीन टॅलंट आसले आसात तांणी येवयेत हांगासर बसयेत आनी हे प्रोग्राम तुमचे तुमी हांगासर येवन सगळ्यांकी तुमचे मायेत वांटून घेवयेत म्हणून सांगून परत आमी आमच्या सांगता प्रेमा सल्टान आसा ती पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटांत MD हांवें पयले फावटी कोणा एकल्याक पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटांत MD कोणी आमचे सांगता मेळची कोंकणी मनीस सांगा येनाप्पा कॉलेजींत आनी कितें आसा वय सर हांवें वॉटल सांगिल्लें वय सक्कड नमुन्याचे मेडिकल कॉलेजीस आसात वय ते आमचे मेन नर्सिंगांत हांव न्हू मेडिकल कॉलेज आमचे मेडिकल कॉलेजीन 150 स्टुडंट्स एक वर्सा 150 एडमिशन्स आहात मागीर MD आसात एक साधारण डिफरंट सब्जेक्ट्स आसात साधारण 90-100 आसात सो आमच्या डिपार्टमेंटान ती 10 एक वर्सा 10 MDs हर एक वर्सा 10 एडमिशन वय इनटेक मागीर PhD करूंक फॅसिलिटी आहा आमचे एक रिसर्च सेंटर म्हणून आहा तो एक 100 सायंटिस्ट आहात रिसर्च करचे सो आमचे मेडिकल कॉलेज डीम्ड वय पुरा देर्लकट्टे कॅम्पस ते एक हॉस्पिटल आसा स्टुडंट्स ट्रेनिंगाक साधारण 850-900 बेड्स आहात तांतो आनी मस्त कन्सेशन्स आहात तांतो मागीर ते साधारण तुबले पेशंट्स येवचे ते वय हांगा एक मँगलोर एक हॉस्पिटल आहा ती कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ती दुसरी आमची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आनी तो मस्त फॅसिलिटीज आहात लेटेस्ट इक्विपमेंट आहात तुमी देरळकट्टा वय आमी देर्लकट्टे आसचे आमची कॉलेज आनी सेम थंय आसचे तुमकां नॅक आसा न्हय वय आमची मेडिकल युनिवर्सिटीक नॅक A ग्रेड मेळ्ळा ते 5 years तावन A ग्रेड आसा फर्स्ट सायकलान हांगा परतून आमी आनीकी इम्प्रुवमेंट जावन A++ ते ट्राय करता मागीर परच्या एक युनिवर्सिटी रँकिंगांत टॉप 50 युनिवर्सिटी डीम्ड युनिवर्सिटी आमकां 26th इन द नेशन इन इंडिया 26th रँक मेळ्ळा आमकां डीम्ड युनिवर्सिटींत कशें म्हणटा आमी कॉन्ट्राच्या सर्तीन इट्स अ रियली गुड मागीर एक रँकिंग मेळ्ळा नॅशनल इन्स्टिट्यूशन रँकिंग फ्रेमवर्क म्हणून NIRF तांतू आमकां 86th रँक मेळ्ळा इन द कंट्री सक्कड इन्स्टिट्यूशन नॉट अ स्मॉल थिंग इट्स अ गुड अचिवमेंट ताका एक कारण तुय डॉक्टर प्रेमा एक कारण म्हणून आमी सगळे आमचे वर्क करून आमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा मागीर आमचे लॅब NABL एक्रिडेटेड लॅब आनी हॉस्पिटल NABH एक्रिडेटेड सो तांतूय ते स्टँडर्ड मेंटेन करता आमी सो ते आमचे नॅक की युजफूल जाता हर एका 3 वर्सां नॅक 5 years अपग्रेड जावचे वय 5 years आनी NABL ते ऑन गोईंग वय सो इन्स्पेक्शन फीडिंग वय आमी ते सकट रेकॉर्ड्स आनी मेंटेन करतात तितले एक सॅम्पल येवन लॅबा भितर सकल प्रोसेस जावन रिपोर्ट भायर वचून कितलो टायम लागता खंय मिस्टेक जाता सकट डॉक्युमेंटेशन डॉक्युमेंटेड सो मिस्टेक जाल्यार आमकां तक्षणा कळटा सो तितलें स्टँडर्ड मेंटेन करता वय सो दॅट इज NABL रँकिंग दॅट्स अ very good subject you thank you for that म्हाका आमच्या डॉक्टर जुलियन हाडे एक सवाल म्हणजे उरले म्हळ्यार आय वॉज जस्ट आउट जेनेरिक मेडिसिना विशयी एज ए डॉक्टर ऑफ वेनलॉक यू हॅव टू टेल जेनेरिक मेडिसिन तू कितें उडासी सर प्रायज ऑन ये पूरा अजे कलर अजे मुझे केस बोन देतात
वय तुम्ही जेनरिक मेडिसिन म्हणलें वय दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एज अ वेटलॉक डॉक्टर यू हॅव टू से कित्याक म्हणल्यार लोकांक आनीक अवेअरनेस ना वय वय ते काय चिंतात म्हणल्यार एक भायर 10 रुपयांक टॅबलेटीक हांगा 2 रुपयांक मेळटा वय तूं काय ना म्हणून तांचे मोदीन आसा की म्हणून नॉर्मली कशें की म्हळ्यार कॉस्टली आसले बरेंत म्हणचे आमी कशें जालें बरोबर म्हणचे बट दॅट इज नॉट सो हांगा म्हळ्यार जेनरीक सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटान दिवचे सो गव्हर्मेंट म्हळ्यार इट्स ऑलवेज ऑफ अ स्टँडर्ड वय यू कॅन बायपास थिंग्स देर सो क्वालिटी थिंग्स आर गिवन वय काल म्हळ्यार मोदे मनशांचे कट्स आहात पळय ते कट जावन तुका 10 रुपये तुवें ते पे करताना हे तुवें टोमॅटो काडयल्या बरी तुवें गाद्यांत जाल्ले डायरेक्ट वचून ती लायिल्ल्या कडेन काडयल्यार तुका 1 रुपया केजीक मेळूंक पुरो एग्जाम्पल दिवचें तें तुवें मार्केटीक वचून नाल्यार मॉलाक गेल्यार 20 रुपीज दिवचे पडटा वय सो दॅट इज अ डिफरन्स टोमॅटो तत्तू आनी चड फ्रेश टोमॅटो गाद्यांत मेळचो ते लोकांनी उडास दवरचे आनी प्रोत्साहन दिवचे ते जाणा आनी की चड मेडिसिन्स हाडवे ते बारी बरी इनिशिएटीव ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गव्हर्मेंट कितले जेनरिक मेडिसिन कितले टाइप ऑफ मेडिसिन असतात ऑलमोस्ट ऑल टायप्स ऑफ मेडिसिन्स आसात म्हळ्यार डेली यूज मेडिसिन्स आतां ब्लड प्रेशराचे डायबिटीसाचे नाल्यार पेरिफेरल न्युरोपॅथीचे नरांचे पुरो आसा टॅबलेट्स मात्र की या तुका ते आतां ब्लड प्रेशर या तुका हे घालें शुगर पळोवनचें मशीन ते तले आतां आनी की येवना म्हाका गुत्ताल्या प्रमाणे बट तूं आतां जनरल लोकांनी काडून डायबिटीसाचे ड्रग्स कॉस्टली ड्रग्स मात्र आहात ब्लड प्रेशराचे ड्रग्स कॉस्टली हार्टाचे ड्रग्स कॉस्टली बेगिने ते पुरो मेळटात ते पुरो मेळटात ते साधन पुरो स्टॉक नॉट अवेलेबल आनी तेचे परस काय एक वेळान बघा ना जाल्यार ती बँगलोरतून 1-2 दिसा भितर हाडून दितात तशें आसा आतांची परिस्थिती म्हळ्यार तुका जेनरिक मेडिसिनांत पुरय मेळटा अवेलेबल मेळटा साधन म्हणटात पुरो मेळटा सगळ्यांनी ताचो उपयोग मागीर थोडे वॉट इज कॉल्ड रेअर ड्रग्स म्हणून आसात विच आर व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ते बरोबर रेअर यूज करचे तर दोरूगी जायना म्हळ्यार वर्साक 3 वचत वर्साक 4 वचत प्रिझर्वेशन सो द कॉमनली यूज्ड अँड लेस अँड समवॉट लेस कॉमनली यूज्ड ड्रग्स आसात नॉर्मली व्हॉट इज युअर मेसेज टू द पीपल एज ए वेनलॉक डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सांगा तुम्ही लोकांक कितें मेसेज लोकांक एक मेसेज दिवची इतलीच हांवें म्हाका कितें सांगता ते एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हणले स्क्रीन काडा वय आमचे कडेन या आनी गव्हर्मेंटांत उरल्या कडेन डॉक्टर गव्हर्मेंटांत आसचे डॉक्टर दे आर सिलेक्टेड डॉक्टर्स दे आर ऑलवेज एट देअर सर्वीस देखून आमी ते गव्हर्मेंट तशें म्हणूंक जायना ऑफकोर्स तूं एक 5 स्टार हॉटेलाक गेल्यार एक 4 जण तुजे रावंड रावंक पुरो तले न्हू म्हणजे हे टेन्शन तुका मेळना जावंक पुरो बट तुका तुज्या कायलेक जाली ट्रिटमेंट तुका जाय कायले जाल्यार वखदां आनी समा वखदां तुका मेळटात जायले आमकां कळ्ळें 4 जणांनी येवन सर म्हणचें न्ही तुजे कायलेक ट्रिटमेंट आनी वखदां करेक्ट वखद दिवचे करेक्ट ते तुज्या वेनलॉक आस्पत्रेंत जावं दी PHCन जावं दी त्या हर एक गव्हर्मेंट आस्पत्रेंत मेळटा आनी ऑथेंटीक मेळटा तुका ऑथेंटीक थंय तुका डॉक्टरांनी सोडमोलाचे ओणमोलाचे कांय करूंक ना कांय ना भायर बरोवन दिवंक ना वय आनी एक मेसेज कोणें तुका भायर केलें बरोवन दिल्यार आमकां येवन सांगल्यार आमी कित्याक बरोवन दिलां फायंड आवट करता तशें दिवंक ना वय वय आनी लोकांन हे मेडिसीन आनी कशें उपयोग करीत तुजे डिपार्टमेंट मागीर कशें उपयोग करीत लोकांक म्हणून सांगू कांय तरी कोरोनाच्या टायमार आतां कोरोनाच्या टायमार आमी आतां परतून स्टार्ट जाले आमी देखून आतां स्केलिटल सर्विसीस स्टार्ट जाल्यात आमच्यो इल्ली एडमिशन करता आमी म्हणल्यार आमकां कळ्ळें म्हणल्यार ICU पुरो फेसिलिटी पुरो आसा आमच्या कडेन मागीर प्रॉब्लेम कळ्ळें म्हणल्यार सिस्टर शॉर्टेज म्हणल्यार कोरोनाक येता पळय तांकां शिफ्ट 3 दीस काम केलें 3 दीस सोडिचें पडटा तांकां तशें आसा तशें पुरो आसा वय ते आसा मागीर आनीक म्हाका संतोश भोगता कितें म्हणल्यार आतां आमी नो फूल मेडिकल सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक म्हणून 9th बिल्डींग आयलां 3 फ्लोरांचें आतां मेडिकल सर्जिकल सुपर स्पेशल ब्लॉक म्हणून आनी एक येता तें आनी 1.5-2 इयर्सान तेंय कंप्लीट जाता आतां तुजे 900 बेड प्लस आनीक येता प्लस आनीक वय तो म्हणल्यार ओल्ड ब्लॉक आहलो आतां कोरोना फॉर गिवन आनी कोरोना एपडी गेल्यार वी कॅन मेक फूल यूज ऑफ ऑल दीस थिंग्स कोरोनाच्या आग्यार जाल्यार आनीक चड फॅसिलिटी आमकां इल्ली हिन्नडे कितें जालें म्हणल्यार कोरोना आसल्यान तो मेडिसीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आतां कोरोनाक यूज करचें पडलां आमकां तुमचे तर तो फॅमिली लाईफ तुम्ही एकामेका आता तुम्ही 2 विंगड आस्पत्रेनी असतात हाऊ यू कोऑर्डिनेट कॉपरेट विथ ईच अदर ते बारी बरें क्वेश्चन घरात राव सपरेट ना ते बरें क्वेश्चन रेपडी ಒಟ್ಟು ಕಾಲರ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ के दोन एमडी कशे ಒಟ್ಟು अप्रूप मेळटाना तू मोग बरो वय आमी सगळे 8 वरार सोडटा घरा हो तशी सांजेर सुमार 7 वरार मेळटा वय ते जाल्यार तें बरें घरा केदळे आल्यार सगळे सड
हांवें मेकीच सांगचें रेक मुशेचें तेजेंच आसता आतां एडजस्ट जायचे एकामेका एडजस्ट जायचे आनी जीवन करीचें. नाही, कसे कॉपरेट करतात आता तुम्ही तुम्ही नॉर्मली तांचे तांचे ट्रान्सपोर्टेशनला स्टेपलेटरी टायमार तांणी वचचे. म्हाका सकाळी च्या हाडली तशें काय ना हांव च्या आनी कापीत पियेना च्या आनी कापी पियेंत ना सकाळी म्हणजे ब्रेकफास्ट म्हणल्यार रागी मात्र तितल्यांत ते पयले दीस करून तुम्ही दवरचें. आलोपॅथी डॉक्टर थंय काय पावल्यात रागी वय थोडे पुटी इल्ले रागी जाय पडटा. ॲलोपॅथीक डॉक्टर एक रागी कडेन कशें पावल्यात ते म्हळ्यार सांगता ॲलोपॅथी तुका दिजे जाल्यार आमी रागी कोण जीव आसाचे पयले हय तशें. कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात तुम्ही आयल्यात आणि हो 1 घंटो आमच्या लोकां खातीर तुमी भोव एक दादोसकायचे सुमार नमण्याची माहिती दिल्या तुमकां हांगासर आयिल्ल्याक हे आमचे तर्फेन एक ताचे पयले रेमंड तुमकांय हांव मस्त धन्यवाद दिता. हांगा एक आसा हांगा एक येवन एक अवकाश तुमकां दिल्याक सो आमी मस्त देव बरें तुका. ओके मस्त थँक्यू तुमकां आमी आमच्या येनपया विशयेंत पॅथॉलॉजी विशयेंत सांगूंक एक चान्स दिल्याक तुमकां मुखल्या जिवितांत सर बरें जावं दी आनी सर नमण्याचे सुख संतोष समाधान मेळों दी तुमच्या कुटुंबाనికి अभिवृद्धी जावं दी म्हणून आमी पतीचे समज देवा लागीं मागणें करून तुमचें जीवन सुखमय जावं दी म्हणून सांगून समेस्त आनी एक सांगूंक सोदता आमच्या विक्षकांक की हांवें देव बरें करूंक म्हणटा म्हळ्यार तांणी 1 घंटो बसून आमचो प्रोग्राम पळयला वय आमी सांगलें ते मनाक कानून ते एक करये म्हणून आमची एक आशा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जिलियन सल्डाना आणि डॉक्टर प्रेमा सल्डाना. तुम्ही 1 घंटो आमच्या सांगत रावल्यात तुमकांय देव बरें म्हणटा मुखला प्रेस्तार मेळया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.